माझं पहिलं असं एक प्रश्न की तुम्ही युनिक एचीवर वगैरे इंटरव्ह्यूज खूप पहिला असलेले हय हय तुमच्या तकून याला विचार येयलो की आयज आपलं एक अशें कितें म्हणटा एक चान्स मेळटलो की बसपाक आनी इंटरव्यू दिवपाक तुम्ही चिंतलेले अशें मेळटलें अशें म्हणून? केन्ना अशें मनान येताच न्हू अशें Okay. केन्ना हांव बीन बसतलें काय म्हणून Okay. कित्याक इतले लोकांचे इंटरव्यूज आसले कसले टॉपिकार सो आपल्या स्वताच्या मनान सदांच येता पळय कोणाचे Okay. जावं येतले सो आयज एक्चुअली टॉपिकार खंयचे उलोवपाचें आहा तें म्हाका एक्झॅक्टली खबर ना तुमकां सांगलेलें हांवें एक हय. जस्ट आमी काल फोनार उलयल्ल्या प्रमाणे एक मिसकन्सेप्शन्स गोंयच्या हय, मुद्द्यावर हय. टच करया म्हणून हय तेज्या पयलीं एक तुमकां थँक्यू म्हणपाक सोदता की तुम्ही आमकां एक इंटरव्यू दिता म्हटले किंवा टॉपिकार उलोवया म्हटले हय आतां एक्झॅक्टली हो टॉपिक कसो रन जातलो हो म्हाकाय आयडिया ना बट येस आमकां उलोवपाक जाय हेजेर येस सो म्हाका एक सुरवातीक दिसता की तुमी ती म्हण आयकल्या पळय आमी म्हणटात पळय की कोण झाडाचो आमी समज फुडें वयताना कोण तरी आमचे पांय ओडटात म्हणून सारकें आनी हे खंय तरी आमच्या फॅमिलींतलेच लोक असतात अशें आमी हय आयकलां पळय हय हय सारकें ही एक्चुअली न्हू जिली तुमकां सांगप म्हटल्यार एक्चुअली मिसकन्सेप्शन आसा हय एक्चुअली पांय सकयल कोण ओडीत ना आमचे हय एज पर माय थिंग तुमकां सांगता स्पेशली म्हणटात पळय आमी की फॅमिलींतलो कोण तरी ओडटा म्हणून हय जाल्यार नात हय कित्याक हांवें जे पळयलें पळय आमच्या फॅमिली बद्दल जेन्ना हांवें स्टार्ट केली उदा पळय सपोर्ट म्हटल्यार वो कितें करता कोणाक खबरूच नासलें सारकें पॉडकास्ट म्हटल्यार कितें इंटरव्यू म्हटल्यार खबरूच सारकें, नासलें सारकें. सो लोकांचे प्रश्न सॉल्व जातातूच हय कितें करता रे कित्याक करता वेस्ट ऑफ टायम हय, हे ते हय, सगळें हय, जाता हय, नॉर्मली हय. कोणी करूंक ना म्हणटकू हय आनी सेकंड थिंग कोणाक पांय ओडपाक टायमूच नासता सारकें कोणाक आपल्या सर्कला मदीं आमी आमच्या घरांतलेच पळयले जाल्यार आपलें काम आनी फॅमिली हेच्या भायर कोणाक टायमूच ना सारकें तूं कितें करता पळोवपा खातीर सारकें. खंय तरी हे मिसकन्सेप्शन आमी तकलेन घातला घातला. फक्त एका रिजना खातीर की तूं फुडें वचपाक जायना म्हणून हय 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 तुम्ही म्हाका सांगा केन्ना तुमी व्हडल्या लोकां कडेन हांव जर इंटरव्यू खातीर खुबश्या लोकां कडेन मेळटा हय सो स्पेशली जेन्ना बिझनेसमॅनाक मेळटा पळय तो केन्नाच सांगचो ना की बिझनेस फालतू म्हणून सारकें करेक्ट शॉपकारा कडेन मेळटा केन्ना शॉपकार सांगतो शॉप घालप फालतू म्हणून सारकें फालतू कोण म्हणटा तेजे कडेन ती गजाल ना तो ना तो आतां करेक्ट म्हाका कोणी म्हटलें न्हू की इंटरव्यू घेवपाक स्कोप आहा रे हांव म्हणलो हय आसा आसा ते बद्दल नॉलेज इतली वाडटा इतलें शिकपाक मेळटा खुबश्यो गजाली शिकपाक मेळटात करेक्ट सो आमी रायट लोकां कडेन वचप हय जाल्यार ती बरोबर आसा आनी रॉंग हय. मनशा कडेन गेल्यार ती तो आमी पांय सकयल ओडटलोच हय हय फॅमिलींतलो आसूं कितें आसूं हय हय अशे मिसकन्सेप्शन खुबशे तकलेन भरलेले आसा हय सो म्हाका एक दिसलो की हो एक मिसकन्सेप्शन म्हाज्या तकलेन खंय तरी घातलेलें घातलेलो म्हणजे पेक्षा एकदा म्हणपाक दिसता की खंय तरी फीड येतात ऑटोमॅटीक हय सरकारा मदीं सर्कला मदीं फिट येता ते कसल्याय गजालीक जावं कसलोय तूं धंदो करपाक सुद्दां गेले जाल्यार तो फिट येता एक तरेन कितें जाता थोड्या लोकांक तेजी म्हायती नासता बरोबर. तेन्ना लोक तशे चिंतता आनी दुसरे कडेन कितें जाता जर तुजें आनी तेज्या बद्दल बरें नासता जेलसी क्रिएट जाता कळ्ळें ना हो फुडें सरता एका फाटल्यान ओडुया तसोय प्रश्न आसता थोडी फॅमिली तुका सपोर्ट करता जी तुज्या वांगडा आसता हय कर कौशल कर फुडें सर तूं बरें करता कर थोडी कितें जाता फॅमिली भितर दुस्वास आसता तेन्ना ते म्हणटात तूं आनी कितें करतलो तुजे कडेन जातलें तें तुजे कडेन असलें जावचें ना तूं असलें करूं नाका तेन्नाच तो विचार येता पण ते तुमकां सांगलेलें जशें की हांवें पयलीं कोण कनेक्ट केलं पळय हय जेका ती नॉलेज खबर आहा पळय त्याच मनशा कडेन आमी वचून तेका ती धरपाक जाय सारकें आमी करतात कितें आमी रॉंग मनशा कडेन रॉंग इन्फॉर्मेशन पावयतात सारकें फॉर एक्झाम्पल कोण एक इंजिनियर आहा जाल्यार ताका आमी विचारता की पेंटर जावपा जाय पेंटर कसो जावं म्हणून हय हय तो वायट दिसतले म्हणून तो कितेंय सांगता कितेंय सांगता पण त्याकडे प्रॉपर नॉलेज मेळचीच ना न्हू मेळचीच ना म्हणून तेका दिसता खंय तरी तो पांय सकयल ओडटा पांय आसतलो सकयल ओडटा एक आसतलो जे कोण व्हिडिओ पळयता तांकां सांगपाक सोदता की एक्चुअली कोण पांय सकयल ओडिना आमचे हय खंय तरी हे मिसकन्सेप्शन आसा हय मिसकन्सेप्शन आनी आमकां जी खंय तरी टॉपिका बद्दल नॉलेज घेवपाक जाय हय त्या मनशात कडेन घेवची घेवची हय आनी अशें. कितें आसा सगळ्या टायमार मिसकन्सेप्शन जायना थोडे केसीसान केन्ना जेलसी दुस्वास आसता तेन्ना जाता पूण चडशा गजालींनी मिसकन्सेप्शन जावं येता पण दिलीच एक सांगप म्हटल्यार म्हाज्या फिल्डांतले तुमकां एक परत हांगा कनेक्ट करूंक काय दिसता आनी म्हाका आतां दिसता की खंय तरी एक आमी थियोरिटिकल म्हटल्यार स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट व्हरच्या पेक्षा डायरेक्ट रियलिटी पॉडकास्ट हेल्ले चड बरें जाता सारकें सो एक फर्स्ट पॉयंट म्हाजो सांगप म्हटल्यार जेन्ना सुरवात जाल्ली पळय तेन्ना फॅमिली भितर आमच्या कोण तरी इंटरव्यू घेवपी कोण ना हय लागच्या म्हाजे कडेन कोण नासले सारकें सो म्हाजी खंय एक मिस्टेक जाली की हांव सगळ्यां कडेन इतलीच गेलो हय सो ऑटोमॅटीक सहजच आहा की लोकांनी म्हाका देंवयलो वखदां ते वयलो म्हाका तें कळोंक ना कळचेच ना हय आनी आतां कळ्ळें की त्या लोकां कडेन तेच उलोवपाक जाय म्हणून हय कोण वायट नासता वायट जेलसी नासता. फॅक्टर केन्ना जाता जेन्ना
आपण त्या कितें तरी वेगळेच सांगता वेगळेच सांगता. की आपण वेगळे दाखोवपाक सोदता. हय थोडे जाण म्हणटात पळय 10 रुपया जोडटा आनी दाखयता आपूण की लाख जोडटा म्हणून. हय 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 तेन्ना जेलसी फॅक्टर वाडटलो. सारकें सारकें सारकें. आनी तुमकां कितें हेल्प जाय जाल्यार अकरा मागपाक जाय वचून. हय आमी खंय तरी चुकता की आमी मागूंक दिना. ना ना ना. म्हळ्यार हो मागले कितें म्हणटलो आमकां हय अदीतलो काय ना दिसना. तिच्या मनान कितें विचार येतले हय. काय. एक कितें सदांच अशें मागत राव अशे विचार येता फक्त लोकांचे. मागतना ते विचारूच तोच लावपाक जाय पॉयंट. हय. खंयच्या लोकां कडेन कितें मागप हें खबर कितें आसपाक जाय मागपाचें, हय. आनी कोणा कडेन कितें उलोवप हें कितें खबर आसपाक उलोवप हें खबर आसपाक जाय सारकें. जाय. तेन्ना खंय तरी तें मिसकन्सेप्शन सॉल्व जाता. हय आनी हेंचेर उलोवपूय खूब गरजेचें आसता. सारकें. कारण आमी उड सूड खंयसरूय जरी बाय न्यूजार उलय किंवा रस्त्यार खड्डे पडला जाल्यार तेजे बद्दल उलय हें जावचें ना. ना ना ना. एक तुमी सहजच पळयलें जाल्यार एक तुमकां कॅल्क्युलेशन सांगता. एक मिडियाचो पर्सन म्हणून तुमकां सांगता. हय गोंयाचें पॉप्युलेशन ऑलमोस्ट एक 20 लाखा वयर आसा. सारकें खरें. 20 लाखा वयर अंदाज एक 2-3 लाख तरी बिझनेसमॅन आसा. हय हय. आमकां कितले बिझनेसमॅन खबर आहा? आमकां थोडे जे कितें आमकां केन्ना गरजेक पावले ते खबर आसतले. जे चिंतून वळखीचे चिंतून 10 कळटले आमकां. हय 10 मेळटले आमी हय सारकें सारकें. नाल्यार खंय तरी इंटरव्यूज पळयला जाल्यार आमकां एक आनी थोडे कळटले. हय पण ऑलमोस्ट 1-2 लाख आहात हय म्हणून इतले टॅक्स भरता आमी. येस खरें. आनी आमी न्यूजार पळयता कितें आमी न्यूज म्हळ्यार दाखोवपाक जाय कितें दाखयतात कितें भुरग्यांक दाखोवपाक जाय की बिझनेस कसो वाडटा तो आनी दाखयता कोणाक फुडें हाडपाक जाय बिझनेसमॅनाक फुडें हाडपाक जाय. हय सारकें हाडटात कोणाक फुडें तुमी न्यूजांचेर आनी म्हणटात की युथांक एम्प्लॉयमेंट गावना. कशें मेळटलें? सारकें युथांच्या तकलेन भरला कितें मिडिया दाखयता कितें? सारकें. जेन्ना खंयची एक न्यूज मिडिया कवर करता पळय तेन्ना एका मिडियाच्या जाग्यार 10 मिडिया वांगडा सेम न्यूज कवर करता. सारकें. पण जेन्ना बिझनेसमॅन उलयता खबर आसा तेन्ना एका इंटरव्यूची एकूच इंटरव्यू कवर जाता. करेक्ट. हय जाल्यार 10 लोकां कडेन पावतले कशें? करेक्ट. हितूर कॉमन सेन्स आसा. हय हितूर मिडियावाले पिशे न्हू हितूर लोक पिशे. हय जाल्यार सेम न्यूज सगळ्या कडेन पळयतात हय. आनी म्हणटा की आपल्या तकलेन आपल्याक इन्फॉर्मेशन बरी मेळना आपूण बिझनेस करपाक शकना किंवा इंटरव्यूज घेवंक शकना ह्या कारणां खातीर. करेक्ट. म्हणून आमचे कडेन रायट इन्फॉर्मेशन पावना. हय हय सो रायट पावपा खातीर बरे लोक आसात. हय खूब लोक आहात बरे लोक. आसा आसा. आमी फक्त तेंचे कडेन पावपाक जाय पावपाक जाय. आनी पावतले जाल्यार आमी न्यूज मिडिया भायर वचपाक जाय. सारकें. फक्त आमचे युट्यूब ऑन केल्यार ती स्पेसिफीक 10 मिडिया पयली 3 न्यूज पयली म्हणून जावचें ना. जावचें ना. तेच्या भायर जे कितें तरी वेगळें आसा हय हितूंतल्यान खंय तरी मिसकन्सेप्शन सॉल्व जाता सॉल्व जाता. तेन्ना तांकां मेळटा येना. सारकें करेक्ट. कित्याक खंय तरी फक्त दीसभर मिडियारूच रावले किंवा तेच पयले म्हणून जावचें ना. ना. दाखोवपी लोकांक खबर आसा हय की कमेंट्सा मदीं यांची झगडी जावपाक जाय करेक्ट. अशे आमी व्हिडिओज करुया किंवा अशे आमी टॉपिक हायलायट करुया. सो लोक शिरकोन उरले आमचे कडेन करेक्ट. लोक शिरकोन वचून तकली यूज करपाची बंद जाता. हय तकली बंद जाल्या खातीर तांकां जॉब दिवपाची गरज ना. बिझनेसान तकली घालपाची गरज ना. गरज ना. सो तांकां कळ्ळें गव्हर्मेंट स्किमी दिवया आनी हें करुया. हय आनी हेजेरूच आनी एक फॅक्ट कनेक्ट करता हांव तुमकां की जे गव्हर्मेंट लोक एक्चुअली एक फॅक्ट आसा जे कोण गव्हर्मेंट स्किमी यूज करतात खबर आहा हय ते लोक गरीबूच आसा. तुम्ही चेक करा ओवरऑल आनी जे कोण यूज करनात खबर आहा ते पयशाकार जाल्ले आसात. हय तुम्ही म्हाका सांगा पयशाकार लोक गव्हर्मेंट स्किमी कित्याक यूज करिनात? तांकां खबर आसा तांकां गरज पयशांची आसतात. हय व्हडले व्हडले बिझनेसमॅनाची व्हॅल्यू 2 दिसान 3 दिसान देंवतात. देंवतात. प्रत्येकाच्या बोल्साची इन्कम देंवतातूच. देंवतात. हे तुमकां सगळें सांगता की खुबशे लोकांक आमी ऑफलायन मेळटात हय ते येवन तुमकां मिडिया सांगचे ना. ना. सांगनात कित्याक ते कितें म्हणटात आपूण एक सांगिता ते 4 लोक परत आनी जातात प्रश्न. सारकें. तांकां टायम वेस्ट करपाक नासता. करेक्ट. त्यांचे प्रत्येक कॅल्क्युलेशन कितें आसता आपलो पयसो कसो वाडटलो हय तेका लागून ते चड मिडियार येयनात. ना सारकें. कित्याक लोक शिरकोन उरतात. लोक तांकां शिरकयतात हय ना त्या टॉपिकांनी शिरकोन. हय ह्या टॉपिकाचेर तुजें म्हणणें कितें त्या कॉन्ट्रोवर्सीचेर म्हणणें कितें हय तेका खबर हेजेर उलोवन काय फायदोच ना. ना. पयशांचेर उलयत लोकांक पयशे काय जोडप शिकयता जाल्यार आपुणूच जोडटलो पयशे सारकें. हेंचेर उलोवया. Correct. पण लोक उलोवपाक तयार ना ना. आनी म्हणटाय कितें की बाबा कोण आमकां हेल्प करना म्हणून. हय तुम्ही विचारता कितें प्रश्न कोणाक सारकें. म्हणून मग स्टार्टिंग पॉयंट कनेक्ट केल्लो पळय तो परत कनेक्ट करता करता. की कोणाक कितें विचारप खबर आसपाक जाय. खबर आसपाक जाय. आजकाल मिडियार सुद्दां लोक बिझनेसमॅनांक सुद्दां ह्या कॉन्ट्रोवर्सीचेर तुमचें म्हणणें कितें सारकें. हय अरे तेका हे विचारा की तुमी बिझनेस उबो को केलो भुरग्यांनी बिझनेस को उबो करचो हे विचारा. करेक्ट. करेक्ट. म्हणून त्या लोकांक ते विचारा. करेक्ट. न्यूजाचो इम्पॅक्ट पडटा पण इतलो न्यूज दाखोवनाका की
म्हणून सुद्धा आमचं प्लॅनिंग ऍक्च्युअली आशिल्लो स्ट्रक्चर की आम्ही न्यूजान वयतले म्हणून हय. दुरी हेची वच मागीर खंय तरी मदीं गेले आनी परत भायर येयले. हय. जेन्ना तुमकां कळटा खबर आहा की हेजो इम्पॅक्ट आपल्या लायफान खूप नेगेटिव्ह पडटा. सारकें. ते नेगेटिव्ह आनी पॉझिटिव्ह खंय तरी वाट पळयता आसतलो न्हू. करेक्ट. वो आपले नेगेटिव्ह उलयता जाल्यार हेच्या कडेन आमी नेगेटिव्ह या, या. पॉझिटिव्ह उलयता जाल्यार पॉझिटिव्ह येतली गजाल. करेक्ट. सो हे सगळो एक्सपिरियन्स म्हटलो की मिसकन्सेप्शन जे आपण उलोवपाक जाय, करेक्ट. रियलिटी चेक दिवपाक जाय. भले हय. 4 लोक हो आमचे व्ह्यूज कमी येऊ, हय. पण 4 लोकांचे 2 लोकांक जरी इम्पॅक्ट जावनी, सारकें. उलोवपी कोण तरी येवपाक जाय बऱ्या हय. गजालींचेर. हय. जरात कोण तरी येतले, बिझनेसमॅन येवपाक जाय फुडल्यान, असे बरे बरे लोक आहात ते येवपाक जाय. सारकें. म्हाका जर डॉक्टर जावपाक जाय जाल्यार म्हाका खबर आसपाक जाय गोंयचे बरे डॉक्टर कोण ते. सारकें. करेक्ट. गुगलांचेर पयल्यार रिव्ह्यूज चेक केले म्हणून जावचें ना. सारकें. आजकाल रिव्ह्यूज काय मेळटा हे आमकां खबर आसा. हय. सो तांकां पर्सनली मेळपाक जाय आनी मेळपा खातीर रियलिटी टॉक जावपाक जाय, सारकें. ऑफलायन किंवा ऑनलायन. हय. हांव म्हणना की तुमी पॉडकास्ट पळया म्हणून. सारकें. आता हे आमचे ऑफलायन चालू आसा, हय. ऑनलायन लोकांक खातीर ते हय. कित्याक हे मागीर एडिट जातले, मागीर सगळे जे फॉर्मेलिटीज जावन मागीर तो पडतलो केन्ना आता तेवू खबर ना. करेक्ट. तेवू डिपेंड जाल्यार जाले, जालें. पण हो ऑफलायन टॉक खूब इम्पॉर्टंट. हय. सो रियलिटी चेक मेळटा. सो तुमकां हे कितें दिसता की मिसकन्सेप्शन आनी कितें आसतलें युथां खातीर किंवा युथाक कनेक्ट करपा खातीर? युथाक म्हटल्यार अशें फुडें सरपाक जाय जाल्यार तांकां पयलीं लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणे कितें व्हडल्यांक सांगून आपणें स्वता वयर सरपाक जाय जाल्यार आपणें स्वता विचारूंकूच जाय न्ही. विचारिनासतना ना बाबा विचारिना तेणी म्हाका सांगचें अशें कशें दुसऱ्याचेर प्रेशर दवरूं शकना न्ही. दुसऱ्याच्या विश्वासाचेर रावपाक शकना. तुका जाय जाल्यार तुवें फुडें सरपाचें. आनी दुसरें कितें आसा मिसकन्सेप्शनाक तुवें पयलीं पळोवपाक जाय तो आपल्याचेर बाबा सांगतलो, तो बाबा मनीस आपल्या कडेन कसो उलयता, तेजी वागणूक कशी, तो आपल्याक फुडलें सांगतलो काय तो आपल्याक हेल्पफूल आसा, तेज्या मनांतल्यान ताका कितें नॉलेज आसा हितून तेवूय आमी पळोवपाक जाय. नॉलेज आसा जाल्यारूच विचारपाक जाय. हांगर एक दिदी म्हाका बरी याद जाली, टॉपिक कनेक्ट करपाक सोदता की हांव खंय तरी म्हणटात की बिझनेस करपाक जाल्यार तुका लोन काडून बिझनेस करा. हांव हांगा एक सांगपाक सोदता म्हाज्या म्हणण्या प्रमाणे 2 वर्सां पयलीं आमी चॅनल स्टार्ट केल्लो, मोबायलासून सुरवात केल्ली आनी आज खंय तरी बारीक आमचो स्टुडिओ उबो जाल्लो आसा. खंयसरूच हे लोन ना आमचेर. पण लोन कित्याक ना म्हटलें तुमकां, लोन घेवपूय कित्याक ना हें तुमकां सांगता. तुम्ही लोन घेतकूच ते लोन फारीक करपाक ब्लॉक उरतात आनी एकएकदां मायंड आमचो चेंज जाता आनी भायर वेकन्सी समज भायर कितें तरी वेगळें चल्ला आनी थंय समज स्कोप आसा, तुमी तो स्कोप तुमी एडॉप्ट करपाक पावचे ना कारण तुमचे कडेन लोन उरला. आनी लोन तुमी समज घेतला फॉर एक्झाम्पल पॉडकास्ट खातीर तुमी जर लोन घेतला, गॅस्टांक हाडटलो आनी इंटरव्यू घेतलो पयशे सोडटलो म्हणून तुमी लोन घेतला, गॅस्ट चार्जीस येयल्यार मागीर येवकूच ना जाल्यार, भायर स्कोप चेंज जालो जाल्यार, लोकांक बसून उलोवपाक आवडना जाल्यार तुमी करतले कितें? सो प्लॅनिंग करा पण लोन घेऊ नाका. जाय ते बेजीक लोन घ्यायचे आपण फारीक करपाक शकता जायत जाल्यार, पण सिस्टमॅटीक खंय तरी ब्लॉक केल्ले आहा की लोना शिवाय काय कामूच जायना म्हणून जाता कामां, टायम वयतलो मातसो. तुम्ही आपल्या कामाचेर विश्वास आहा का पयलीं पळोवपाक जाय, जाता का पळोवपाक जाय. ताका 2 वर्सां वयतात. कॉलेजीन म्हणटात पळय 3 वर्सां घालोवपाक जाय, मागीर जॉब मेळटलो का ना ते मागीर डिपेंड आसता. ही 3 वर्सां घालया तरी. आनी हांव तुमकां कित्याक सांगता सगळो एक्सपिरियन्स हो, कारण आयज लोक म्हणटात की कौशल पयलींचे डे वनाचे इंटरव्यू आनी आतांचे इंटरव्यू टोटली चेंज जाल्ले आसात. तूं चेंज जाल्लो टोटली, मायंडसेट चेंज जाल्लो आहा. तुमकां हांगा थॉट दाखयलो भावेन यू आर दॅट म्हणून. मिनींग कितें हेजो तो आहा न्ही. बिलीव आसपाक जाय फक्त आपल्याचेर, मिसकन्सेप्शन सायडीक दवरपाक जाय. सो म्हाका खबर ना एक्चुअली हांव हे मिसकन्सेप्शनाचेर उलयता का खंयचो टॉपिक वेगळो व्हरता तो, पण हे दिसता की असल्या टॉपिकांचेर लोकांनी उलोवपाक जाय आनी असले टॉपिक हाडपाक जाय. आनी म्हाका दिसता की ह्या फुडें आमी असले टॉपिक हाडपाक ट्राय करतले, भले 4 लोकांचो फायदो जावनी. आमकां खंय तरी TRP वाडोवपाची ना किंवा 5 स्टार घेवन रिव्ह्यूज वाडोवपाचे ना. फक्त रिव्ह्यूज वाडपाक जाय, देवाचे कृपेन वाडटलेच, पण काम अशें करपाक जाय की लोकांक याद उरपाक जाय. कारण आयचो जो व्हिडिओ आहा आमचो तो व्हिडिओ आयजूच उरचो ना. समज युट्यूबार अपलोड जालो जाल्यार येणाऱ्या कितल्या जनरेशनाक मेळटलो व्हिडिओ तो. भले हांव पळोवपाक आसचो ना, भले सोड इतले फुडले सोडून दिया, जेन्ना एज ऑफ 50 पावतलो तेन्ना जर हांवें व्हिडिओ म्हाजो ओपन केलो जाल्यार म्हाका पळोवपाक बरें दिसपाक जाय. ते म्हाका सॅटिस्फॅक्शन मेळपाक जाय. ते चिंतान ते व्हिडिओ करा किंवा ते काम करा जे कितें तुमी करतात ते भले न्यूज मिडिया आसूं किंवा कसलो इश्यू आसूं,
तुमका दिसता की आपण त्या रायट उलयला रायट उलयला सारकें की तू मागीर पळयतलो पळय चिंतूंक जाय आपल्याक काय दिसतलें तें. करेक्ट करेक्ट कारण खुबशे हांवें अशें पळयलें इवन आमच्या फॅमिलीन सुद्दां पयशांनी लोक खूब वर करतात, हय खूप देंवता उरतात, देंवता सुद्दां हय पण जो नेचर तुजो बरो आहा न्हू जाल्यार तू टिकून उरता हय समाजामध्ये. सारकें सारकें सो हे दवरा मिसकन्सेप्शन सायडीन काडा, सारकें गजाली क्लियर करा आणि त्या टॉपिकांकडे त्या लोकांकडे उलया. उलयात तुमकां जर दिसता तुमच्याकडे लोक ना म्हणून ते उलोवपाक हय जाल्यार खुबशे कावन्सिलर्स असतात. तुमकां हय जर दिसता इन केस की आपल्याला कावन्सिलरू ना हय बळीचा वचपा खातीर हय. कॉन्टॅक्ट करा. आमच्या सारखे मनीस पण असतले जे तुमकां हेल्प करपाक कॉन्टॅक्ट करा, कावन्सिलर्स घेया, एक एक गजाल क्लियर करा. क्लियर कावन्सिलर म्हटल्यार कोण रॉंग न्हू, डॉग गजाली क्लियर करपा खातीर. सर. खरें सांगप म्हटल्यार हांव आयजूच म्हाका सांगपाक शकता की आयजूय हांव कावन्सिलराची हेल्प घेता हय 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 आनी हांव फुडें घेतलोच. कित्याक प्रत्येक टॉपिकाचेर क्लियरिटी हाडपा खातीर ते जाय पडटा आमकां. सारकें कारण आमी देव न्हू, सारकें जी आमच्या नॉलेज येता पळय हे आमची नॉलेज न्हू, हय आम समाजातली नॉलेज आमी घेतलेली आसा ही. हय. म्हणजे व्हिडिओसून पळोवन कोणा कडेन उलोवन नॉलेज घेतलेली नॉलेज ही. हय आमी खंयसून ती भायरसून हाडनात नॉलेज. सारकें आणि लोक थोडे म्हणतात पळय ही आपली नॉलेज आपण गेन केला. हय. अरे कितें गेन करतलो, खाली येयला खाली वयतलो. सारकें सिंपल आहा. हय हय कळ्ळें तुका, जे आहा ते देवाचें आसा. हय तुजी नॉलेज जाल्यार खंय स्टोर कर, दाखय म्हाका. सारकें बरोवन दाखय कितली नॉलेज आहा ती. Correct. धा बुकां दिवं तुका, दाखय बरोवन. हय ना पॉसिबल. ते खंयचेर वर्ड सिमिलर आसतलो कोणाचेर. करेक्ट जे हांव उलयता हे कोणी पयलीं उलयला आसतलो खंय तरी, हय हय म्हाका भलेय खबर आसतना, सारकें पण हांव डिफरंट सेंटेन्सा कनेक्ट करून उलयता आसतलो करेक्ट म्हाज्या अंडरस्टँडिंगा प्रमाणे. हय हे 10 आनी 2 वर्सांनी वेगळे उलयतलो. हय हय सारकें पण उलोवप गरजेचें आसा, सांगप Correct. गरजेचें आहा, Correct. लोकांक कळप गरजेचें आहा, आनी मेन आपलो एक्सपिरियन्स शेअर करप गरजेचो आसा, हय हय आनी समजप समजप गरजेचें आसा. सो थँक्यू सो मच. येस म्हाका हो टॉपिक फुडें कसो व्हरप एक्चुअली सुचना. आणि फक्त हांव जर जाल्यार लोक म्हणल्यार कितले उलयता रे, बंद कर. खूप दिसांनी व्हिडिओ येयलो मग ही पड हय बंद कर म्हणटले. सो लास्ट शेवटी एकूच सांगपाक सोदता की मिसकन्सेप्शन्स जे परत परत टॉपिक टच केलो ते क्लियर करा. खंयचे आसूं, आमी एक सेंटेन्स दिले हांवें फक्त ते की वर रडा जाल्यार सकयल आपले लोक ओडटात. हय. एक एक्झाम्पल आशिल्ले, पण ते तुमकां दिसता अशे खुबशे आसात. हय क्लियर करा. हय आणि स्पेशली फॅमिली बद्दल, फॅमिली कोणाचीच काय वायट नासता, सर सगळ्यांची फॅमिली बरी असता. हय. फक्त आपण त्याच्या कडेन कितल्या हक्कान वयता हे खूप इम्पॉर्टंट आसा. हय. तो भलेही आपल्या कडेन येऊ ना येऊ, आपण वयता का ना सारकें हे इम्पॉर्टंट आसा. आपल्याक गरज जाल्यार आपण वयचें. हय आपण कित्याक जामून तो येवंक ना, हांव कित्याक वचो. करेक्ट तो दुश्मन आसतलो लोकांचो, पण म्हाजो दुश्मन कित्याक तो, तिने म्हाजें कितें वायट केला. सारकें केला जाल्यार एक्शन घेया, हय पण तुमचो राग दुसऱ्यांकूय दाखोवनाका. सारकें करेक्ट कित्याक पळय तुमच्या खातीर भलेही कौशल वायट, पण हय. 4 लोकांक खातीर बरो आसतलो तो. हय सारकें So तुम्ही फेल जातली जर तुम्ही कौशल वायट म्हणटा जाल्यार. सारकें सारकें तुमची दुश्मनी तुमच्याकडे. तुमच्याकडे या जगान तुमचो फ्रेंड कोण तो सगळ्यांक सांगला येता, पण दुश्मन कोण तो कोणाक सांगनाका. हय. ही रियलिटी आसा. ते लोक तुमकां दामतले कळटकूच. हय हय सो थँक्यू सो मच. येस येस.